पयल्या वाचपांत आमकां देवा आनी अब्राहमा मदें मोगान गजाल जाता ती मेळटा. जोरी तर आयच्या वाचपाचे सुरवातेक देव आपलेच लागीं उलयता कशें दिसता, तरी देव अब्राहमा लागीं उलयता. आमच्या देवाची सारकी वळख घेवंक गरजेचें. आमचो देव मनशा लागीं लागशिल्ले मोगाचे संबंद दवरूंक सोदता आनी हें विंचून काडलेल्या मनशा वरवीं देव कोत्ता. शुभ वर्तमानांत जेजूचे शिस्त ताचे सोशी येवन ताणें तांकां मागणें करूंक शिकोवंक मागता. अशें ते मागतात तेन्ना ते जेजू लागीं आमकां एक मागणें शिकोय म्हूण मागिनात, पूण तांणी जेजूक जायते फावटी मागणें कोत्ता तो पळयलो. अशें जेजू जायते फावट मागणें कोत्तालो तें आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. विश्व शापाय शामायच्या आनी जाणट्यांच्या दिसाक पाप फ्रांसिस्कान विशय विंचून काडलो तो हो. म्हातारे पिरायेर लेगून ते फळां दितले. हो विशय विंचून काडून पाप फ्रांसीस शापाय शामाय आनी नातरां ह्या दोन पिणक्यां मदें सुसंवाद रचून हाडूंक सोदता. तशेंच शापाय शामायेचें आनी जाणट्यांचें मोल सोदून काडूंक हो सोयेग जावचो म्हूण ताच्या मनांत आसा. कारण ती गराब्याचे आनी समाजाचे देगे दवरलेली पळोवंक मेळटात. तांच्या जिविताच्या आनी भावार्थाच्या अणभवांतल्यान तांच्यान असलो समाज बांदून हाडूंक आदार करूंक जाता, जंय अदीक सहकार आनी एकामेकाचेर आदारून जिवप आसा. पुर्वजांची जाणवाय तांचे वरवीं मेळटा ती पवित्र सभेन सुरू केल्ल्या ते परिशोधीक यात्रेक भोव मोलाची जावंक जाता. देवाची वडटी महिमा हो मोख वो मोठो जावन आशिल्लो सांत इनास लॉयलाच्या जिविताचो आनी मागीर जावन पावलो जेजूत संस्थेचो, जी इनासान स्थापली. आमच्या जिवितांत आमी खूब वावर कोत्ता, जावं व्हडलो वावर वो ल्हानसो वावर. आमचो सगळो वावर देवाची वडटी मोहिमे पासत कोतचो. तशीच आमची मागणी. सगळ्यो वस्तू देवाचें रूप वळखूंक जाय, कित्याक देव सगळ्यान वस्तूंक आसा हें आमी वळखूंक घेतल्या आनी सगळीं आमची सगळीं कामां देवाचे व्हडले मोहिमे पासत आमी कोत्तल्या. आमचे मोहिमे पासत न्हय, पूण देवाचे मोहिमे पासत. सांत इनास लॉयला आपल्या स्पिरिच्युअल एक्सरसायज ह्या पुस्तकांत आमचो इमॅजिनेशन मागण्यांत वापरूंक कितलें गरजेचें तो आमकां कळयता. एक बरोवपी जिम मॅनी इग्नेशियन स्पिरिच्युएलिटीचेर एका पुस्तकांचेर उल्लेख करतना म्हणटा, सांत इनास आपल्या काळजांत आनी मनांत हांवन जेजूची वळख तितलीच घेवंक ना, पूण लागशिल्लो अणभव पासून घेतलो. आपले खासगी मागणें कोत्तना शुभ वर्तमानाचेर लक्ष तितलेंच न्हय, पूण आपलो इमॅजिनेशन वापरून जेजू बरोबर आपूण भोंवतालो. जेजू दुसऱ्यांक मनाची, काळजाची आनी आत्म्याची पेखवणी दितना, देंवचार काडटना आपूण जेजू बरोबर आसतालो असली चिंतना चिंतून तो खूब वेळ मागण्यांत सारून आत्म्यान तावन खूब खुशालकाय अणभवताली. सांत इनासाचो हो अणभव आमी घेवंक गरज आनी शुभ वर्तमानाचेर नियाळटना आनी आमच्या खासगी मागण्यांत वापरतना आमी तेंच करूंक गरज. तर आयज सांत इनास लॉयला भाशेन आमच्या खासगी मागण्यांत देव दिता ती खुशालकाय आमी अणभवंक एक आयतें मोन आनी उक्तें काळीज दी म्हूण दर एकल्या पासत फावो ती कृपा आनी बोळ ह्या मिसाचे बलिदानांत मागुया.